काय देखून खूप बरें सो तुमकां मेन फॅक्टर कितें आसता भूमी गटातल्या रुद्रेश कुटुंबीयांनी लोकांच्या आशिर्वादान सगळे समस्त वॉर्ड नंबर 2चे लोक लोकांनी सपोर्ट केलो. चड करून युवा आसतले, महिला आसतले आनी जे सिनियर कार्यकर्ते आसतले आनी भारतीय जनता पार्टीचे आमचो सपोर्टेड कॅन्डिडेट आसा आनी तुजी अपेक्षा युवकां कडेन आसा तशी बाकीच्या लोकां कडेन आसा तशी आनी सगळ्यांनी ह्या कॅन्डिडेटाक भरपूर प्रतिसाद दिलो. डे वन ताका लागून हे सगळे सगळ्याच्या आशिर्वादान हांव ज्या स्थळान रावतालें ते स्थळ म्हाज्या रुद्रेश्वराचें आशिल्लें. म्हाजो सदांच तेजेर विश्वास आशिल्लो. तेजे वयल्यान हांव चलतां. तसोच म्हाका घरांतलोय सपोर्ट आशिल्लो, भायल्यांचोय सपोर्ट आशिल्लो. आनी भारतीय जनता पार्टी हेच्या बरोबर सदांच म्हज्या बरोबर आशिल्लें आनी दोतोरान खास करून म्हाका भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा. आयज हांव जे आसा म्हाजे सगळे माझी कंप्लीट कोर कमिटी म्हणून माझी आमची वॉर्ड नंबर कमिटी तसोच म्हाका म्हाज्या बायलांचो, युवांचो आनी जाणट्यांचो सगळ्यांचो म्हाका आशिर्वाद आशिल्लो आनी ते कृपेन हांव आयज फुडल्यान आयिल्लें. सगळ्यांनी पॅनल लीड जातालो ते आपले कंट्रोल दवरताले आनी फुडावचो म्हणटालो आनी आतां आमी खंय सीएम पॅनल वयर सरता न्ही वयर सरलो तो फुडें तुमकां समज भिवपाक ना ना आतां दोतोराक कांयच भिवपाची गरज ना. दोतोर नंबर 1. सो फुडें हेजे डेव्हलपमेंटाक तुमकां सरकाराचो खूब डेव्हलपमेंट तेणें केन्ना डेव्हलपमेंटाक तो फाटीं रावोंक ना. जायते पयलीं पासून नाशिल्लें म्हणजे डेव्हलपमेंट तेणें जायतें केल्लें आसा, भरपूर केलां. आनी हें सगळें बाकीचे आमचे सरकारी म्युन्सिपालिटी आमच्या डेव्हलपमेंट तेणें भरपूर केल्लें आसा. आमचे बाजारान म्हण ग्रावंड्स म्हण वयर हें पूल म्हण बाजाराचें सगळें तेणें केल्लें आसा. करून देवळाक तेणें देवूळ आमच्या राधाकृष्णा देवळाचें हेका लागून केदें व्हडलें डेव्हलपमेंट केलां. आनी कितें आतां हेच्या फुडें तो डब्बल करतलो डेव्हलपमेंट. 30 मतांना आज मला वॉर्ड नंबर 4 मध्ये जिंकून आलेले. मी माझ्या वॉर्ड नंबर 4ची सर्व मतदारांना, माझे सर्व वोटर्सना मी मनापासून आभारी मानते. फाईट टफ झाला. माझ्या समोरचे जे कॅन्डिडेट होते खरंच स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट, पण मी इतकं सांगायला बघते की जे मी 5 वर्षात त्या वॉर्डमध्ये काम केलेला आणि नवीन जो पार्ट मला भेटला त्या लोकांनी सुद्धा मला तसेच एक स्वागत केलं, मला प्रोत्साहन दिला. मी सर्वांचे माझे सपोर्टर. सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे माझे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांनी मला BJP पॅनलमधून तिकीट दिलं आणि ह्या वॉर्डमध्ये मला निवडून यायला संधी दिला. मी त्यांच्या मनापासून आभार मानते. तसेच माझे सगळे सपोर्टर्स, माझे कार्यकर्ते, माझे वेल विशर्स, माझी फॅमिली, मी सर्वांचे आभार मानते. खूप मस्त फाईट झाला, पण मला विश्वास होता की मी किती कमी होत असो पण मी जिंकून येणार. कशाला माझ्या कामावरती मला विश्वास होता. जे मी काम केले लास्ट 2 पिरियडमध्ये त्या कामाला लोकांनी कौल दिला आणि मी परत एकदा निवडून आली आहे. सर्वांना थँक्यू, धन्यवाद. सांगेल की आमचे जे हाऊसिंग बोर्डवासी आहे एकजुटीने राहतात. तिथे धर्म, पंथ, जात भेद पाहिली जात नाही. जो काम करतो त्याला तिथे विजय दिला जातो. तुमची ऑपोनंट पण जरा दमदार होती, ज्याला राजकारणाची खूप हे होती, कसा काय म्हणायचं तुम्हाला? माझ्याबरोबर चांगले नेतृत्व, चांगल्या चरित्राचे टॉलेजचे लीडर डॉक्टर प्रमोद सावंत होते आणि विजय हा माझाच होता. कितली लीड असते तुम्ही आता निवडून गेला. सगळ्यात पहिले तुम्ही कोणाक थँक्स म्हणून? सगळ्यात पहिले आमचे माझे मुख्यमंत्री सावंत तांकां हांव सगळ्यात पयलीं थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका हो चान्स दिलो. तशेंच हांव आमचे प्रभारी संतोष मळीक सर, आमचे कार्यकर्ते विश्वभाई, बूथ अध्यक्ष गोविंद कामत आणि आमचे सगळे युवा महिला त्यांच्यानी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केला. त्यांच्यावर सगळ्यांचे आभार मानता. 171 टोटल जाल्ल्या कारणान हांवें म्हाज्या आईक दवरलेली. लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो. म्हाजे फॅमिली मेंबर म्हणजे लोक म्हाजे फॅमिली मेंबर आसले. गोंयच्या राजार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाजेर विश्वास दवरलो की राया तूं आपलो कॅन्डिडेट जातलोच म्हणून.
आनी भरघोस मतांनी तुका निवडून हाडपाचें काम आपूण करतलो. तशेंच जाल्यार आमी दोतोराक ओपन चॅलेंज केल्ली आयनानी रियाजान की दोतोर आमी 400+ वयतलेच. आतां आमी 400+ गेल्ले आसा आनी ह्यान फुडले आमी सांगता दोतोराक दोतोर तूं सांखळे मतदारसंघांसून 18,000+ मतांनी निवडून येतलो. लोकसभेनूच सांखळेच्या इतिहास घडोवया आमी कितें आमचो लीड आसतलो म्हणून लोकसभेत इतलें आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता. आनी म्हाका लोकांनी जी पोल दिले म्हाज्या आवयक म्हाज्या लागून तांकां हांव सगळ्यांच्या मना काळजाच्यान आभारी आसा. इतलेंच म्हणटाले म्हाजी 2 म्हाजी लीड मेळ्ळी म्हाका 212 सुमार लीड मेळिल्ली आसा म्हाका.